बुधवारा तांबड्या रस्त्याचे आमदार पाटणेकराच्या हस्तुकी लोकार्पण जालें। 1,37,00,000 खर्च करून PWDच्या आदारान हे काम पुराय जाला। या रस्त्याचे काम खुबसो काळ जालो अडीअडकळीक लागून अडून उरिल्लें। ते बुधवारा पुराय जालें म्हण माहिती आमदार पाटणेकरान दिल्या। RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। रस्तो लोकां खातीर ओपन करचो जे अमेरिकन जावचे अशें म्हणून आनी ते आयज पूर्ण जाल्लेले आसा आनी आयज हो रस्तो आयज आमी लोकार्पण केल्लेले आसा ह्या रस्त्याचे। PWDन आमकां बऱ्यापैकी हेल्प केली की बेगीनच्या बेगीन काम जावचें म्हणून। जवळ जवळ 1,37,00,000 हे काम आयज जवळ जवळ पूर्ण जाल्लेले आसा आनी जे स्वप्न आसलें मुळगारांचे की तांबडो रस्तो कंप्लीट जावचो म्हणून ते पण स्वप्न आयज ग्रामस्थांचे आनी पंचायतीचे आयज स्वप्न पूर्ण जाल्लेलें आसा। ह्या बद्दल हांव मुळगांव पंचायत त्याचबरोबर सगळ्या ग्रामस्थांचे मनापासून अभिनंदन करता। कित्याक खूब अडचणी आयल्यो रस्तो करतना त्या टायमार आमदार आसतना आमी सुरू केल्ले प्रयत्न, पण लागींचे मालक हेंचे काही प्रश्न अशे आसल्या कारणान खंय ना खंय आडखळ येताली, पण तेंचे मागीर सहकार्य लाभलें। सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज हो रस्तो पूर्ण जाला, तेंचे हांव मनापासून आभार मानता। जेन्ना 86 हो रस्तो जेन्ना स्टार्ट केल्लो बांदपाक तेन्ना म्हाका दिसता, म्हाका एक उमेद दिसता की हांव आतां सरपंच आसा आनी ह्या रस्त्याक हांवें 8 रुपयांनी म्हाका दिसता काम केल्लें आसा। म्हाका आयज उमेद दिसता सांगपाक सुद्दां, जेन्ना आमचे माजी सरपंच जे प्रभा रावत जे जाल्ले तेंच्यान ह्या रस्त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो आनी तेका माती भरून सायडीक एक लोबार लायताले आनी ते हांवें स्वता हांगा 8 रुपयांनी म्हाका दिसता काम केलां। तेका म्हाका उमेद दिसता आनी जे आयज हे रस्त्याचें म्हाका दिसता आमच्या माननीय आमदारान म्हाका दिसता मेहनत घेतली। ह्या दिसांनी आमी तेंच्या फाटसूनच लागलेले की आमकां रोड कसो तरी ओपन करून दी। त्या प्रमाणे जे PWDचे अधिकारी आसले तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका दिसता खुबशी मेहनत घेतली। तेंचे हांव मनानसून अभिनंदन करता, आभार व्यक्त करता। आनी आमकां जे रस्त्याक रस्तो जावपाक व्हडलेशें कांय नासता, जे रस्त्याचे जे कितें अडचणी येयल्यो हे जे आमच्या ग्रामस्थांनी हो जी जागा तेका NOC दिली, ह्या ग्रामस्थांक लागून तर हो खरो पळोवपाक गेले ज्यांच्यानी NOC दिली म्हणून हो रस्तो आयज जालो। म्हाका मनानसून हांव ग्रामस्थांचे जे जागो जेंच्यांनी दिला तेंचे मनानसून आमी पंचायतीच्या वतीन हांव तेंचे आभार व्यक्त करता।